राष्ट्रीय महामार्ग 66 वयली मालपे पेडणे वाठारांत रस्त्याच्या कुशीक उबारिल्ली संरक्षण वणत कोसळपाच्या मार्गार आशिल्ल्याचो भंय पेडणे उदरगत मंचाचे अध्यक्ष वैजकी अधिकारी संजय कोरगांवकर हाणें उक्तायला। कोरगांवकर हाणें वाठारांत भेट दिवन प्रत्यक्ष पळोवणी करून संरक्षण वणटीच्या बांदकामाच्या दर्ज्या विशीं प्रश्न उपरासले। महामार्गा वयल्यान मोठ्या प्रमाणात येरादारीची यो वच सुरू आसता। पावसांत परतून वणट कोसळपाची शक्यताय आसा तेन्ना भविष्यांत वायट घडणूक घडची न्हय म्हणून संबंधीत प्रशासनान पावलां उबारची अशी मागणी ताणें केल्या। मालप्या वयता तेजो हायवे आहा त्या हायवेक ही जी संरक्षक भिंत काडल्या ती कशी कितें काडली म्हणजे जो त्या टायमाचो इंजिनियर आसलो मुख्य इंजिनियर प्रमुख अभियंता म्हणटात तो आतां रिटायर जाला पार्सेकर हेणी ते कशें म्हणून रिटेनिंग वॉल बांदले आमकां कळना कित्याक हे आमच्या घराक सुद्दां हेच्या पेक्षा बरी रिटेनिंग वॉल आमी घालतात पूण ही जी घातल्या हिची थिकनेस पळयशा जाल्यार सारकी कमी आहा आनी ह्या थिकनेसान डेफिनेटली ह्या फावटीक पडटली आणि ती पडच्या पयलीं सरकारा कडेन आणि संबंधित खात्या कडेन मागणी आहा आमची की ती जातातल्या बेगीन सारकी करची कित्याक गेल्या वर्सा ह्याच पावसान अशीच भिंत कोसळून सुदैवान तो एक गाडीवालो साल्वार जालो नाल्यार हय मोठी दुर्घटना जातली आसली। सरकार आनी दुर्घटना जावची हेची वाट पळयता काय हो प्रश्न हा संबंधी आमदाराक आणि सरकाराक की ही भिंत फक्त बांदूंक जाय म्हणून बांदल्या की लोकांच्या संरक्षणाक लागून बांदल्या हो आमचो मुख्य प्रश्न। तेका लागून परत एकदा मागता सरकारा कडेन त्यांनी ह्या भिंतीचेर लक्ष दिवन ती परत रिपेअर करची नाल्यार ती कोणी बांदल्या तेचेर कारवाई करची। आमकां दिसता हेतून काय तरी घोटाळा जाल्लो आहे बांदतना कित्याक ज्या लेवलान ती बांदूंक जाय आसली त्या लेवलान ती बांदूंक ना तेका लागून तेचेर कारवाई करची आणि भिंत परत सारकी करची इतकी आमी मागणी करता।